हायवे कुशीक 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करपाचो निर्णय दिल्या उपरांत पुराय देशासयत गोंयची कितलीशींच बार्रां बंद पडिल्ली. आतां पालिका वाठारांतल्या बारवाल्यांक थाकाय दिवपा सारको आनी एक सुदारीत निकाल आयला. पालिका वाठारांतले बार्रां विशीं राज्य सरकारानच निर्णय घेवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान तामिळनाडूच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर निकाल दिला. हो निर्णय तामिळनाडू सयत गोंय धरून बाकीच्या राज्यांकय लागू. मात गोंयांत पयलींच बार्रांक कांय प्रमाणांत थाकाय दिल्ल्यान ताचो चड फायदो जातलो अशें दिसना. डेव्हलप झोनाचे निकश आनी क्रायटेरियाचेर ह्या निर्णयाचो परिणाम कळपाचो. हातूंत आतां आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की गोंय तशें आमी पळोवंक वचत जाल्यार धाकटें आसा आनी चडश्यो एरियाज गोंय इज एज गूड एज डेव्हलप्ड. म्हणजे महाराष्ट्रान कर्नाटकान बीन तांच्यो ज्यो अर्बन विलेजीस जे ते म्हणटा सो तशी आमची त्या हातून जर कंपॅरिजन करत जाल्यार आमी एंटायर गोवा इज मोस्टली डेव्हलप्ड. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन जी 1240 लायसन्सीस आसा गोंयभर हांकां सगळ्यांक रिन्यू करची आनी सगळ्या डिलरांक रिलीफ दिवची ही आमकां आमची एक सरकारा कडेन मागणी आसतली. वाट पळयता देवा कडेन मागता की मनोहरभाई बेगीन बरें जावचें म्हणून, कित्याक तांचे कडेन हें डिसिजन आसतलें. तांकां आमी डेफिनेटली अप्रोच जातले मागीर आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की सगळ्या लायसन्सांक बरोबर रिलीफ दिवची म्हणून. जी आतां ऑर्डर आयल्या तातूंत आयल्या की इफ गव्हर्मेंट फील्स दॅट दीस पर्टिक्युलर एरिया इज डेव्हलप्ड then they can allow to open the liquor shops or bar and restaurants along the national highway or the state highway. आमचे डेलिगेशन येणाऱ्या कांय दिवसांक आमचे एजी जे आसा दत्तप्रसाद लवंदे तांकांय मेळटले. तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले की आमच्या फेवरान तांचो स्टँड दिवचो म्हणून, कित्याक सगळ्यांकूच रिलीफ मेळची हाजी आमी पयलींच्यान सुरवाती पासून आमची जी खटपट आशिल्ली आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमकां हातून बरो सपोर्ट केल्लो. सरकारा कडल्यान सगळ्या ऑफिशियल्सां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळिल्लो. सो एक आशा आसा की सगळीं ओपन जातलीं म्हणून. सद्याक गोंयची होलसेलर आनी रिटेलर मेळून सुमार 1700 बार्रां आनी लिकर शॉपां बंद आसात. 700 बारवाले थाकाय सोदतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.